गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेचे वेंचणुकेत भगव्याचो संघर्श दिसलो। अभाविप आणि भाजपा युवा संघटनेमदी वाद जाल्ल्यान शुक्रारा विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीची वेंचणूक फुडें धुकलची पडली। अभाविप हो खरे म्हणल्यार भाजपाचो युवा फांटो, पण भाजपा युवा विभाग म्हणटा अभाविप आणि काँग्रेसीचो युवा विद्यार्थी विभाग NSUI हांचे मदी मिक्सिंग फिक्सिंग जाला। पळयात हे भगवे लघुनाट्य। पण कोफुसावाक सुरवात जाली ती वास्कोच्या MES कॉलेजीच्या एका उमेदवारान अपात्रतायेची याचिका परतून विचारात घेवची असो अर्ज दाखल केल्या उपरांत ताचो अर्ज विचारात घेतना वेंचणूक फुडें धुकलिल्ल्याचे जाहीर जालें। हाका लागून फुर्योज जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या उपकुलगुरू वरुण साहनीक घेराव घालो। उपकुलगुरून 26 तारखेर वेंचणूक घेवपाचें उतर दिलें। वेंचणूक फुडें कित्याक धुकल्ली ताचेर माहिती दिता युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंट वेलफेअराचो संचालक दत्तेश परुळेकर। हे सगळे जे भुरगे आयिल्ले आसा ते वोटिंगेकूच आयिल्ले, पण इट वॉज अ शॉकर कित्याक पोस्टपोन जाला तेन्ना आमकां हांगा येवन कळ्ळें की पोस्टपोन जाला कारण एक अपील आयला म्हणून एका खंयच्या कॅन्डिडेटाचें अपील आयला की फॉर्म तेजे भायर पडला कारण जे कॉलेजीचो आनी जो युनिव्हर्सिटीचो जो कॉर्डिनेशन आसा तो जायना। जे UFRचे जे एक्सपेंडिचर फॉर्म धाडप आसता कॉलेजींनी खंय तरी कॉलेजीन ते धाडपाक ते चुकले। दॅट इज बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन द युनिव्हर्सिटी एंड द कॉलेजीस। जे कॉर्डिनेशन जाता ते सुद्दां तुमी वेवस्थीत करूंक जाय आनी कित्याक खंयच्याच स्टुडंट्सांक तो त्रास जावंक जायना। ISAs कंडक्ट करूंक जायना, समज एग्जामी समज कंडक्ट जाता आज जाल्यार ती करूंक जायना कित्याक वोटींग इज अ रायट। आनी पण हे सुद्दां करून कॉलेजींनी आज ISA जाल्ली गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ कांदोळा, सेंट झेवियर कॉलेज ह्या कॉलेजींनी ISAs जाल्ले, सो ते सुद्दां आमी भितर घातला आनी तेंच्यांनी आमकां एक अश्युरन्स दिला की खंयचे समज कॉलेजी एक समज नोटिफिकेशन दिवन सुद्दां ते आयकना जाल्यार एक्शन्स विल बी टेकन। According to the Honorable Vice Chancellor, the date of voting for the Executive Council of Goa University 2019-20 is going to be the 26th of this month, 26th of August. Now, obviously, in a numerous number of things will have to be done. One of which will be to appoint another officiating, the DSW, for the simple reason because I am leaving tonight for Brazil, and so that also process will be undertaken. And very soon, they will appoint an officiating director of student welfare, under whose leadership this last phase of voting will be conducted. The appeal is claiming that there is a lack of coordination and communication between the concerned college, namely MES College, and the Goa University. The candidate says, who was contesting, he has submitted all the documents to the college. The college claims they have submitted all documents to us. When we scrutinized the entire file which was submitted by MES College, we found one important document was missing, and that is the UCR expenditure statement. Why should he who is duly elected pay the price for the mistake between either college or whatever sending to us? So this is being heard compassionately, sympathetically by the Vice Chancellor, who also is of the opinion that yes, as an educational administrative principle, for the lapse of an institution, the individual should not have to pay a price. But probably by Monday or Tuesday, he may dispose of the petition. भाजपातले अंतर्गत विरोध आता उक्ताडार येवंक लागल्यात। विद्यार्थी परिषदेचे वेंचणुकेत भाजपाचो युवा विभाग आणि भाजपाचो विद्यार्थी विभाग एकामेकांच्या विरोधात संघर्षाक उबो रावला। अभाविपाचो आरोप वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या ती भाजयुमोन राजकीय वजन वापरिल्ल्यान, जाल्यार भाजयुमो म्हणटा अभाविपान काँग्रेसचो युवा विभाग SSUI कडेन युती केल्या। 40+ UFR आमचे असले आणि अजुनूय आसा 40+ UFR सोबत आमी फूल मेजॉरिटीन हे इलेक्शन जिखपाचे असले। हे जेन्ना तांकां काल कळ्ळें, BJMच्या पॅनलाक जेन्ना कळ्ळें जाल्यार तांणी तांचो एक कॅन्डिडेट, तांचो एक एक्झिक्युटीव मेंबरा खातीर राविल्लो कॅन्डिडेट शुभम सुभाष फळदेसाय ह्या भुरग्याचो फॉर्म स्क्रुटिनी टायमार भायर पडलेलो, जाल्यार ताणें वायस चॅन्सलराक अपील केलें की आपलो फॉर्म इन करचो म्हणून, आनी वायस चॅन्सलरान ताजेर आज सकाळी तो सांगता की इलेक्शन पोस्टपोन जालें म्हणून। ऑपोजीट BJM जे पॅनल आसा ते सामके भिल्ले आसा आनी तांणी फूल पॉलिटिकल प्रेशर यूज करून VCक ते इलेक्शन पोस्टपोन करपाक लायले। म्हाका हे BFन पयलीं फुडें काडलो
की तूं राव आमचो कॅन्डिडेट म्हणून. मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें NSU आनी ABP टायप करता, सो तेन्ना म्हाजे ते विचारधारेचे जे आमचे हे आसा भुरग्यांचे स्टुडंट ते अगेन्स्ट आसा. सो तेज्या लागून हांवें BJP भाजप युवा मोर्चाच्या एका स्टुडंट स्टायलाक हांव सपोर्ट करता. आनी तेंच्यांनी म्हाका पयलीं फुडें काडलो तूं राव आमचो कॅन्डिडेट, तूं राव. हांव फुडें रावलो, म्हाज्या भुरग्यांकूय सांगलें हांव रावता म्हणून. भुरग्यांय म्हाका सपोर्ट करपाक लागले राव म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हे आनी NSU आनी तेंचो टायप जाला, तेंच्या दोगांनी युती केल्या, हरशीं ते एका दाखयता की आमी अगेन्स्ट दोग जाण सांगता की आमी अगेन्स्ट एकामेकाच्या. पूण जेन्ना तांकां आपलो फायदो पळयता तेन्ना ते एक जाता. सो हांव तुमकां सगळ्यांक जे ऑल ओवर गोवा जे स्टुडंट भुरगे आसा, सो तुमकां सांगूं सोदता कोण इंडिपेंडंट ना, प्रत्येक जाण आपल्या फायद्या खातीर करता. आनी जी मॅसेज हांवें स्प्रेड केल्या ती फूल BJP भाजप युवा मोर्चाचे जी अगेन्स्ट स्प्रेड केल्या. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि अमर चावरिया.